की कोण फ्लॅटां दिवपाक फुडें सरल्या म्हणे कितें एक्झॅक्टली अपार्टमेंट कोणाक जो तर फ्लॅटात दिता आणि फ्रंट फ्लॅटाक घेता बरी गजाल. पूण इलेक्शनाक आय हॅव नो इश्यू. नो तुका इफ तुजो इशू समबडी इज म्हणना गिविंग फ्लॅट्स एंड समबडी इज टेकिंग फ्लॅट ऍटलीस्ट गरिबांक मेवचे. कोणा कडेन घर ना ताका घर मेवचे. आमकां मतदांक इम्पॉर्टंट ना की ना आहात थोडे लोक. सो पूण सगळ्याच कालांकूच धांवतले मागीर कशें जाल्यार अशें न्हू की सगळे श्रीमंत आहा. आमचे बिझनेसमॅन खूब आहा. आमचे चडशे भुरगे जॉब मागिना गव्हर्मेंटाचे. दे हॅव स्टूड ऑन देअर ओन फीट. आतां 2 मोटरसायकली घेतल्या कोणे, 5 घेतल्या कोणे, 2 कार घेतल्या रेंट कार करपाक. ते ट्युरिस्ट येता आनी आपल्या पांयाचेर उबे रावल्या. सरकाराचो जॉब मागिना ते म्हणटा आमकां हक्कान आमी धंदो करता, सरकारान आमकां सपोर्ट करता इन एनी वे. सो वी आर सपोर्टिंग देम. सो बट गरीब लोक अजुनूय आहा. थोडी अशी घरां आहा की ह्या सायक्लोनान बसून खूब जाणांची पत्री उबोन गेले, कोणाचे डॅमेज जाले, झाडां पडून डॅमेज जाले, तांकां आमी हेल्प करता. सो गरीब लोक आहा. अशे गरीब लोकांक जर तर कोण फ्लॅटां दिता तेणी घेवची. सगळ्यां कडच्यान पूण इलेक्शना पयलीं ते इलेक्शनाक खूब जाण खूब भाशणी कितें. पूण हाऊ डू यू सी सच स्टेटमेंट्स इलेक्शनाक अपार्टमेंट दिता म्हणटा आतां फाल्यां कोण म्हणटलो प्रत्येक आपूण मनशाक आनी कितें दिता. सो हाऊ मच हू इज गोइंग टू बिलीव दॅट इज अप टू दोज पीपल. आय एम नॉट commenting beyond बट that. आर यू फायंडिंग इट सरप्राईज No, it's not a surprise, it's a joke. विचार चल्ला म्हण करूंक जाता स्टेडियम प्रायव्हेट स्टेडियम सगळे stadium. सगळे आमचो एकूच आहा तो फातोर्डा ग्राउंड म्हणटा हा. स्टेडियम. हं. तो प्रायव्हेट करता न्ही. आतां हांव नाका तुमचं सरकार ना न्हू. ते बेश्टे म्हणटा. बेश्टे बाबू मिनिस्टर न्यूज क्रिएट केला आसतलो. पूण असेंब्ली न्हू न्यूज असेंब्लीन म्हणटा ते बेश्टे क्रिएट केला आसतलो तेणें. असेंब्लीनूच जमता न्यूज तेजेर चर्चा जावची. तो म्हणटा विचार हा सांग मेंटेनन्स करपा खातीर पयशे ना. किती गरज आहा. आनी 4 म्हयन्यांनी इलेक्शन आहा. सो मागीर कोणाक वचपाक हो न्यूज हां न्यू सरकार येतलो तो डिसायड करतलो. तितून हे आसतना उलयला तो ते हांव नको. तुमी जाणा. रस्त्यांची 3 वर्सां जालीं आतां रस्ते नेमके कॉलेज जाता करप्शनाक फेमस. And my people have told that the sewerage network which has been laid in Kalangu is not laid as per the जे प्लॅन आपलो पळय तो प्लॅना प्रमाणे केला पण क्वालिटी इज नॉट प्रॉपर. क्वालिटी इज नॉट प्रॉपर. आमी लेटर करतले ताका मिनिस्टराक आनी डीसी की हे कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोणे ते हे केला ताका हाडून ते चॅक करचे वेदर इट इज रियली फिजिबल. बिकॉज अजूनही ते कनेक्ट जावंक ना. ज्या दिसाक कनेक्ट जातले आनी परतून कॉलेप्स जाले जाल्यार त्रास जातलो. मायकल लोकांक त्रास जावपाचे गजाल जावंक पावना. वी वील नॉट अलाव कनेक्शन्स टू द सेवरेज इन कलांगूट till they rectify it properly. The contractor, whoever has done the work, is not from Goa, is somewhere from Calcutta. He has to be called over here and this work has to be put in place. मायकल बाब If work is not put in place, we will not allow the connection. मायकल तुम्ही दोघंही असा सांगते मायकल बाबांनी सांगते आणि पावसकारांनी अरे हे आता रस्ते रोडाचे खंयचे? काम चालू आहा. हा हायवेचे पण काम. रस्ते सारखे आहात तू मानते हा See, roads are in bad condition. Ah, Everybody taka- knows. But we have to get them, put them in place. ओके ते हांव नको ते. ओके मायकल बाब गड्डाकूच सांगता. कंपॅक्टिंग बी सारकें जाता. त्या दिसा एवरी इयर सिंक जाता. एक 15 मॅन होल्स भितर वयता आनी तितून पायपलायन जी आसता मेन सप्लाय करपी उदक ती फुट्टा. बेस्ट न्हू मिनिस्टराक आतां सांगता कितें पांच फावटी फुटल्याक सांगलाय ताका. हॅलो टीसीक सांगलाय. मिनिस्टराक सांगता कितें रॉंग जाला साईड स्पेशल दवरता आणि तुझं प्रॉब्लेम कायमचं सॉल्व करया. ऑस्कर बाब पण मिनिस्टराक सांगता ना पण तुमच्या फुडें तशें न्हू तुमच्या फुडें सांगता लोकांक उदक ना जाल्यार जायना. पावस पडटा एक वाटेन आनी एक वाटेन न्हावाचें उदक ना. सिंक जालें.